येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुर्यकुळाचे हेडलायन्स. पोरू धवळी बायपास मार्ग काळखात अंदूय तीच पाळी येवनाका दिवपाक. धवळी फर्मागुडीच्या थळाव्यांनी वीज मंत्र्याक चवथी आदल्या घातला गाराणे. गोंयांत 24 ऑगस्टान भाऊसाहेब बांदोडकार यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीक जातली सुरवात. हे सर्तीत पयलेच फावट अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब जातले वांटेकार. टीव्ही माडेल वाडत चल्ल्या कोयराची समस्या. बोर्ड लावन लेगीत सैम विरोधी हाडून वडयतात कोयर. संबंधीत यंत्रणेत घेवची दखल मागतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोरू चवथ काळखात चल्ली. अंदूय तीच पाळी येवपाक दिवनाका. 24 वरां लायट चालू उरतली अशी तजवीज कर. धवळी फर्मागुडीच्या थळाव्यांनी वीज मंत्र्याक चवथी आदले गाराणें घातल्या. या काळकी रस्त्याक चोरयेच्यो प्रकरणाची फाटभूंय आशिल्ल्याचें थळाव्या लोकांनी सांगलें. विनोद चिमुलकर म्हणटा, कांय तेंपा आदीं ह्या मार्गावयल्यो स्ट्रीट लायटी दिसाच्योय पेट्टाल्यो. आतां वाठार रातचोय काळखांत आसता. धवळी फार्मागुडी राष्ट्रीय महामार्गार सुमार 2 किलोमिटरांचो रस्तो काळखांत उरता. ह्या वाठारांत चोरयो जावपाक लागल्यात. आतां चवथ लागीं पाविल्ल्यान लायट भोव गरजेची. आयज आमी 4 रस्त्यांचेर बायपास रोड तो धवळी टू फर्मागुडीर. आयज तुमी पळयता आसतली चवथ लागीं पावली जाल्यार आयज हांगा जे रस्त्याची लायट आसा स्ट्रीट लायट ह्यो पेटोवूच ना. जरी एक पेट्टा जाल्यार दुसरी पेटना. जे हांगा जे आमी ज्या जाग्यार आसा ब्रिजा कडेन हांगा एक गोरवां भोंवताली. त्या जाग्यार जर लायट ना जाल्यार हांगा गोरवां भरपूर एक्सिडेंट जावन गोरवां मरता. तशीच लोकांकूय हांगा काळोख आसल्या कारणान लोकांकूय हांगा एक्सिडेंट जाता. रातचे गोरवां भरलेले आसता. हांव मागता बाब सुदीन ढवळीकर तूं हेजी मातशी चड जबाबदारी घे आनी जाता तितले बेगीन लायटी पेटय. तशेंच हांगा आमचो कपलेश्वरी ओवरब्रीज आसा तेजे पोंदा खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्टरान पेंट हाडून मारला. हांव म्हणटा की आमकां ते पेंटाची गरज ना. पब्लिकेक जी गरज आसा ती आयज लायटीची रस्ते हे बरे आसूंक जाय. पेंट मारलो म्हणून लोकांची सेवा जायना. लोकांची जर सोय करतलो जाल्यार बरी पैकी जाल्यार बरी लायट लोकांक दिवपा जाय. बरे रस्ते दिवपा जाय. हे बरे पेंट मारलो म्हणून कांय जायना. तशेंच पोरू आमकां चवथीक पयले दिसाक ते 1.5 दिसाक तशें 5 दिसाक गणपती काळखांत विसर्जन करचें पडलें. कित्याक 2-3 वर्सां जेन्ना गणपतीक घरान येयले पयले दिसाक हांगा लायटीच नाशिल्ल्यो 2-3 वरां. तशें तूं अंदू जावपाक दिवपाक नाका. सुदीन ढवळकाराक मागता की तूं अंदू मातशी ही सगळी जबाबदारी घे. कित्याक तुज्या हाती सकयले येई जेई कोण आसा पळय इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी तांकां आपोवन तूं मिटींग घे आनी ह्यो ज्यो लायटी ज्यो गोंय पेटना ह्यो मातशी तूं जबाबदारेन अंदू चवथीक मातसो लोकांक बरें एक उजवाड म्हणून एक तूं बरो पैकी लोकांक सगळ्यो लायटी पेटय. हांव इतलेंच तुजे कडेन मागता. हालींच बायलेच्या आंगावयले भांगर लुटपाचे प्रकार घडल्यात. उत्सवा निमतान लोक भोंवपाक लागल्यात. देखून पुलिसांची गस्तय आसपाक जाय. कांय कडेन अनवळखी लोक दिश्टी पडटात. तांची वळख काडची. पुलिसांनी सादूर रावचे. वीज मंत्र्यान हाचेर लक्ष घालून ह्यो गजाली जाग्यार घालच्यो अशें विनोद चिमुलकरान मागले. हायवे जो रोड आसा त्या रोडाची स्ट्रीट लायट पयलीं कंटिन्युअस पेटत उरताल्यो आनी हांवें पर्सनली धवळी बायपास रोडाचेर आनी हांवें पर्सनली तांकां कॉन्टेक्ट करून सांगलां अरे तुमचे लायटी पेट्टा आतां 2.5 वरां जालीं खंय तरी हें करा बंद करा म्हणून. आतां ते फोन कोण घेनाशिल्ले काना मनार घेनाशिल्ले. सो आतां अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा लायटीच पेटना. केन्ना जाना हें आतां जाल्यार म्हाका दिसता मोर दॅन 15 days जाले. ते टील काट्यार म्हणटा पळय थंय पर्यंत ह्यो लायटी पेटना. पूण आतां सुदीन सरान मातशें लक्ष घालून ह्यो लायटीचो प्रॉब्लम स्ट्रीट लायटी सॉल्व करपाचो. कित्याक आतां उत्सव आसात लोक हांगा देवीची भेटी घेतात. तशेंच तांच्या आंगाचेर अलंकार आसता सवण अलंकार आसता. तर खंय तरी एक मातसो भंय उरता आमकां आतां लोकांक. कित्याक फाटल्या दिसांनी एक अशी घटना घडली हांगासर चेन स्नॅचर तांच्यांनी काही एक महिला एक व्यक्ती आशिल्ल्यो ज्यो चेन सगळ्यो व्हेल्यो. तर आतां ह्या वाड्यार म्हणजे ढवळी बायपासांतल्या लोकांक खंय मातसो भंय दिसता की कशें कितें जातलें फुडें. सो हाजेर खंय तरी एक सरकारान तोडगो काडपाचो. फाल्यां जर कोणी एक वयस्कर माणूस जर वता वॉकिंगाक किंवा आनी कोणी जर वता चवली मनीस जावं बायल मनीस जावं अशें जर कोणी आयले मोटरसायकलीन जर आयले कितें किंवा तांचेर हल्लो केलो कुणी हल्ला म्हणया कुणी हल्लो केलो जाल्यार कोणाक आमी धरपाचें. पोलीस कोणाक म्हूण धरतले ते खंय घेवन धांवतले. सो म्हज्या दृश्टीन खंय तरी एक कॅमेरा लावन एक आमी तांकां फुडलें आमी कितें पोलिसांक खंय तरी म्हायती मेळूंक शकता.
तशेंच म्हाका आनी सांगेन दिसता की आमी केन्नाय सांजचे हांव असोच एक रावंडा बी वता फोंडा हातून बस स्टँडाचेर बी तर पळयत जाल्यार दरेश्वर देवळा कडेन अशे खुबशे सांजचे 5-5:30 जे गोंयकार न्हय पूण भायले लोक मे बी बिहारी जावं किंवा बांगलादेशी कांय कळना वेगळेच लोक प्रत्येकाच्या मोटरसायकल बसतात, खबऱ्यो मारतात, मोबायलार लोकांचे फोटो मारतात. तर ही खंय तरी म्हाका दिसता लोकल एमएलएन जावं कावन्सिलरान हांचे जातीन लक्ष घालचें की बाबा एक सर्वे करची की ह्या टायमार हे लोक येता खंयचे ते बसून करता कितें ते पोलिसांक मार्गदर्शन करून तांकां हाडून बा तुमी खंयचे की तांची एक आयडेंटिटी चॅक करची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत 24 ऑगस्टान भाऊसाहेब बांदोडकार यादस्तीक फुटबॉल सर्तीक सुरवात जाता. हे सर्तीत पयलेच फावट अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब वांटेकार जातले. सर्तीत जैतिवंत पंगडांक 15 लाख ट्रॉफी आनी उपजैतिवंत पंगडाक 8 लाख मेळटले. ह्यो सगळ्यो मॅची फातोड्डा खेळामळार जातल्यो अशें मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशदेंत सांगलें. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी हो सेकंड एडिशन आसा. ताची सुरवात आमी 24 ऑगस्ट 2024 हे दिसा सावन सांजेच्या 6:30 वरां पासून सुरवात जाता. ह्या टुर्नामेंटाची एक एडिशन आमी केल्लें आसा इन द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन फुटबॉल की आमचे 2 फॉरेन क्लब्स जे आसात टिम्स जे आसात तांकां आमचो आस्पाव आमी केल्लो आसा. पयली टीम म्हणल्यारूच ब्रिस्बेन रोव ही 67 ओल्ड हो क्लब जावन आसा. हो क्लब ऑस्ट्रेलियन लीग हेजेर टॉप टायराचेर आसा. सेकंड जो आसा तो क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सा बाय जस्टिसिया हो अर्जेंटिनाचो क्लब जावन आसा. ह्याच्या बरोबर आमचे इंडियन सुपर लीग्स जे टुर्नामेंटात जे भाग घेतात ते FC गोवा, ओडिसा FC, चेन्नईन FC, आय लीग सायड जे आसा ते डेम्पो स्पोर्टिंग क्लब, चर्चिल ब्रदर्स ह्या हेजे सुद्दां आज पार्टिसिपंट जातात. त्याचबरोबर स्पोर्टिंग क्लब ऑफ गोवा अँड क्लब दी साळगांवकर हेंचोय ह्या टुर्नामेंटाक आस्पाव करपाक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी जी आसा ती 8 टुर्नामेंट विथ 2 ग्रुप्स कॉम्प्रिमेंट ऑफ 4 टीम्स ईच. पयल्या ग्रुपा भितर आसतली FC गोवा, डेम्पो स्पोर्ट्सिंग क्लब, ब्रिस्बेन रोव अँड GPL क्वॉलिफायर. दुसरे ग्रुपान भितर आसा ओडिसा FC, चेन्नई FC, चर्चिल ब्रदर्स FC अँड क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सिया बाय जस्टिस. हो जो टुर्नामेंट जो आसा जसो हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा तो 24 ऑगस्टा पासून सुरवात जाता. सगळ्यो मॅचीस ज्यो आसात त्यो मॅचीस आमच्या PN स्टेडियम जो आसा मडगांव थंय सुरवात जातली. 24 ऑगस्ट, 25 ऑगस्ट, 27 ऑगस्ट, 28 ऑगस्ट, 30 ऑगस्ट आणि 31 ऑगस्ट. सेमी फायनल्स ह्यो जातल्यो त्यो 3 सप्टेंबर आणि फायनल जी जातली ती 6 सप्टेंबराक जातली. असं जे म्हणिल्लें आसा की फुटबॉल म्हणल्यार बरेचशे स्पेक्टेटर्स खेळ पळोवपाक येता आनी तांकां आमी नॉमिनल एक तिकेट लायिल्ली आसा ती म्हणल्यारूच 100 रुपये जे नॉर्थ साऊथ स्टँडाक भितर आसतले आनी ईस्ट स्टँड जो आसा स्पेशल इलेक्शन घेवपाची गरज. दॅर इज नो री एंट्री. टुर्नामेंट हो एंटायर जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हेच्या माध्यमांतल्यान आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडाकारान हो लास्ट इयरा पासून आमी सुरवात केल्ली आशिल्ली. फाटल्या फावटीचो आमचो विनर जो आशिल्लो तो FC गोवा आशिल्ले आणि अत्यंत महत्वाची हेजे लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें. लायव्ह स्ट्रिमींग ऑन FIFA प्लस चॅनलाचेर. फाटल्या फावटी ज्या वेळाचेर आमी लायव्ह स्ट्रिमींग ज्या वेळाचेर केल्लें तेन्ना 4 लाख व्ह्युअर्स ह्या गेम पळयताले. आणि अशा ह्या दृष्टिकोनांतल्यान पयलें प्रायज जें आसा जे विनर्स जे आसतले तांकां 15 लाख रुपये प्लस द ट्रॉफी आसतले आणि रनर्स जे आसात ते रनर्सांक 8 लाख रुपीज अशें प्रायज आसतलें. बाकी सगळी इंडिविज्युअल प्रायजीस आसतली. हेजी पूर्व तयारी आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
दिसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गुंतवणूक प्रचार मंडळ म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो सरकार प्रचार करता. वेगवेगळे प्रकल्प सरकार हाडटा, पूण ताचो कितलो लाव सामान्य लोकांक जाता हाचेर प्रस्नचिन्ह जीपीसीसीच्या वांगड्यांनी उक्तायला. तशेंच दोंगर कापणीचो विशय घेवन तांणी सरकाराक उजरावन काडत सध्या जावपी दोंगर कापणी घडणुकांचो खर विरोध केलो. ही जागा टोटल सेल्डीड जाला, सेल्डीड काडला हांवें अबाउट 65,000 स्क्वेअर मिटराचो सेल्डीड जाला. ओके, 65,000ाचो सेल्डीड. आता सर्वे नंबर 95/1 त्याच जाग्याचो हांव तुमकां एक रिजनल प्लॅन आमचो पळय स्टॅट्युटरी डॉक्युमेंट आसा पोच जागो तो हांवें तुमकां दाखयलो पळय. येना आतां तुमी पळयात कितलो सेन्सिटीव तो जागो आसा. एके सायडीन दर्या, रिवर मांडोवी. ही ब्लॅक लायन पळय आसा ती डिफेन्स एरिया. डिफेन्स एरियाक लागता हे, रिवर मांडोवीक लागता. आणि ऑल्दो तेणी हो सेल्डीड केला हे सकयले पळय आसा ते सेटलमेंट झोन आसा, पूण त्या सेटलमेंट झोनान तांकां कांयच करपाक मेळना, कित्याक थंय लोकल लोकांची घरां म्हणजे ताजेर कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. हो कायदो सेन्सिटीव एरिया, ग्रीन एरिया, ऑर्चर्ड एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया आणि वयल्यान अनडेव्हलपेबल स्लोप्स हे मार्क केला ओरिजिनल प्लॅनाचो हे कॉपी. आणि ह्या एरियन गव्हर्नमेंटान आता हो ऍप्लिकेशन करपाक आणि ताका मंजुरी दिवपाक एक पावलो. सरकार असले अर्ज भायर उडोवपाचे खातीर सरकार असले अर्ज इज प्रोमोटिंग. तांकां आनी प्रोत्साहन दिवप, कित्याक गोंयांत हे विकून काडप, पयशे काडप आनी काडप. डीएलएफाचे हिल कटिंग, डीएलएफाचे हिल कटिंग लायसन दिले आमकां, हिल कटिंगाक लायसन दिवना. तेजेर आमचे आसतना निश्चित आसतलो आनी दुसरे तेजे लायसन आसा ते आमी रिवोक करून टीसीपी कडेन मागताले. आनी पंचायतीन हांव जाल्यार डायरेक्ट घालपाक ते लायसन हिल कटिंग जाल्यार तेजी रिवोक करचें. ते लोकांक प्रॉब्लम जाता, ते ह्या फाटल्यान सगळ्या लोकांच्या घरांची माती येता. तेजे आमी आयज घेतला की तेजे रिवोक करपाक, लायसन सुद्दां रिवोक करपाचें. 25 lakhs फायन बी ते सोडून दी, ती घे म्हटल्यार आमकां ते जाय लायसन रिवोक करता. मंत्र्यान डीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन पयर जो स्टेटमेंट केलो की आपण फायन घालतलो म्हणून, एक म्हणल्यार बदल टीसीपी मिनिस्टराक 900 हिलकटिंगाच्यो केसी जायसर वाट पळोवची पडली कित्याक फायन घालपाक. दुसरे म्हणल्यार 25 लाखाचो फायन. जर रेश मागूश तुमी पळोवशात तो सगळ्याक खबर आसा की 40-50 कोटीचो एक दिला म्हणून. तर थंय जर तसले 15 विला आयले जाल्यार कितले कोटी जाले. 2 विला जर काडून आनी टीसीपी मिनिस्टराक दिले जाल्यार 25 लाखाचो फायन भरपाक जाला कितें. सगळ्यात व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार पूण 900 हिलकटिंगाचे केसी जायसर इलिगल टीसीपी डिपार्टमेंट कितें करताले. विश्वजीत राणे कितें फक्त इलिगल कन्वर्शनां करून इको सेन्सिटीव झोन कन्वर्ट करून पयशे करपाक बिजी आसलो. तो 70रीचो बाबा तो आपल्याक सगळ्याक खबर आसा म्हणटा. 70रीत ऑर्चर्ड प्लॉटिंग कितले जालो आसा, कितले हिलकटिंग जाला, तो कितें करता. आज सुद्धा रिपोर्ट आसा लाटांबाचे म्हणटा बिचोले हिलकटिंगाचे इन्सिडेंट जाला. सीएमान स्टेटमेंट करून विश्वजीतान टीसीपी मिनिस्टर आता तो कितें उलयता पळय ताजे जर आयकप जाल्यार म्हाका दिसता विश्वजीत राणेकूच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साची गरज आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. दिवचलकारांक येरादारीच्या आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा, खास करून शाळेच्या वेळार, जाका लागून व्हड प्रमाणात येरादारीची गचमुड्डी जाता. हो वाठार बाजाराक लागीं आशिल्ल्यान ह्या समस्येत आनीक भर पडला. येरादारी पुलीस तैनात करून कांय तात्पुरते उपाय केल्यात, पूण कायमस्वरुपी उपाय काडपाची मागणी नेट धरता. पळयात. फारकत ना, खड्डे पडलेले आता मातशे कितें तेंच्यांनी पुरलेले आहा. दुसरें तुमी आतां पळया, आतां स्कूल सुटलेली आहा आनी हांगा कितके गाडी रावता ते. एक गाडी जर दुसऱ्या सायडीक आनी पार्क केल्या जाल्यार सोमतो सगळो रोग ब्लॉक जाता.
आनी बाबडो आपलो एकटो कॉन्स्टेबल आहा तो गाडी मेंटेन करता हांगा. तुमी हांगा आतां पळया कशी लायन लागतली आतां गाडयेची. हे म्हाका दिसता हे हांगा तुमी जे पार्किंग दिला ही पार्किंग काडपाक जाय हांगासर. आनी कितें ऑल्टरनेटीव आहा पार्किंगाचें हांगा एक ते ऑल्टरनेटीव कितें आहा ते म्युन्सिपाल्टीन आनी MLAन पळोवपाक जाय न्ही ती. सगळे जर आमीच करपाक लागले जाल्यार म्युन्सिपाल्टी आनी MLA कित्याक कितें जाता आमकां. तेंच्यांनी पळोवन तेंची जागा दुसरी दिवपाक जाय. कित्याक आतां पयलीं तुमी बाजारा कडेन पळयत न्हू दुसरे ऑपोजीट सायड जर कोणी एक गाडी पार्क केली की सगळी लायन लागता हांगा फूल लायन लागता आनी भुरग्यांकय त्रास जाता आनी लोकांकय त्रास जाता. आतां गाडी वयताना पळय खंयच्याय भुरग्याक लागली जाल्यार कोण जबाबदार तेजो हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय म्युन्सिपाल्टीन आनी आमचे MLAन. आतां मुद्दम पळया तुमी कितकी लायन लागतली ती. तरी आतां मार्केटान वचूंक ना ती मार्केटान जर गेल्या आनी थंय त्रास आनी थंय डबल या थंय केन्ना थंय ट्रॅफिकाक हो मॅटर आमी ट्रॅफिका पुलिसा कडेन व्हेल्लो तेंच्यांनी 1-2दा पुलीस दवरले थंय आनी मेंटेन करपाक लागले. पण आतां परत तशीच परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हाजें मागणं ट्रॅफिका कडेन बी आतां फेस्टीव सिजन चालू आहा तर तेंच्यांनी एक परमनंट मातसो एक पुलीस दवरपाचो हितून मार्केटात ते मातशें ट्रॅफिक हे लायनी हाडपाक नाल्यार परत थंय सगळे जॅम लागतलो आनी लोकांनी त्रास जाता आनी प्लस लोक बाजार करपाकय पावना. हेंचे कडेन मागता ट्रॅफिका कडेन आनी आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन आनी MLA कडेन की हेंचो मातसो तेंच्यांनी हे सोल्युशन काडपाचो. मेन म्हटल्यार ही पार्किंग हांगा जे करपाक लायला न्ही ती पार्किंग काडपाक जाय म्हाज्या हिसपान. कित्याक गाडी इतक्यो वाडलेली आहा प्रत्येक वर्ष गाडी वाडत आसता. गाडी तर कमी जायना पण पार्किंग लॉट आमकां मेळना. ट्रॅफिकीचे प्रॉब्लेम खरंच जाता हांगा आनी लोक गाडयो धरता पळय मदींच धरतात तांकां म्हणून रिस्पेक्ट ना. गाडी खंय धरूंक जाय कितें गेलें गाडयो वाडत आसता. न्ही हे स्कुलाच्या टायमार कितें त्रास जाता म्हणजे ते गाडयो खंय धरता एक सेकंड गाडयो वाडटा दुसरी आनी पार्किंग सारके त्रास भुरग्यांक हांगा व्हरपाक हाडपाक सारके त्रास. तुमची मागणी कितें आहा कितें म्हणटा मागणी तेच न्हू हेच मातशें बरे भशेन जावंक जाय न्हू. हे ट्रॅफिक जावंक जायना पार्किंग सारकें करूंक जाय मातशें भितर लोकांक भुरग्यांक येता वयता ते मातशें फ्री कशें जावंक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकार. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. टीव्ही माडेल कोयराची समस्या दिसपट्टी वाडत आसा. कोयर ना उडोवपाचो बोर्ड लावन लेगीत सैम विरोधी कोयर हाडून परत उडयल्ल्यान लोक बेजारल्यात. संबंधीत यंत्रणेत जाता तितले बेगीन हो प्रस्न तडीक लावचो लोकांचे गाराणे. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. टीव्ही माडेल वाठारांत रस्त्या कुशीक घाण पातळा. लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. आमी कितलेशेच फावटी हांगासरली बातमी केली की लोक हांगा गार्बेज हाडून उडयता पूण आजून मेरेन हांगासरली गार्बेज ही क्लीन करूंक ना. टीव्ही पंचायतीन हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा पूण तरी आसतना लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. आतां पावसान ही जी गार्बेज आसा ती कुजलेली आसा आनी हांगासरल्यान घाण वास येता. तशेंच खुबशे लोक हांगासरल्यान येरादारी करता आनी तांकां हांगासरलो हो घाणीचो वास फुडें वचचें पडटा. सो पंचायती कडेन इतलीच मागणी आसा की हो जो गार्बेज डंपिंग झोन आसा तो बेगीनचे बेगीन नितळ करपाची गरज आसा. बिकॉज खुबशे लोक हांगासरल्यान पास जाता आनी आमी म्हणटात की आमचो गोंय हें सुंदर आनी नितळ अशें गोंय म्हणटा. त्या खातीर हो जो गार्बेज डंपिंग झोन आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. हांव सचिन गिटल्याकार हांव आतां सद्या म्हापसा आहा पूण आतां तुमकां आतां बायक दिवचें म्हणलें कित्याक की आतां आमी करसवाड्याक वयता न्हू पळय बिचोलच्या त्या रोडार आनी माडेल थिवी थंयसर ते वयताना रायट सायडीक असो कचरो आसता थंयसर की अक्षरशः न्ही पोटल्याचे पोटले व्हडले व्हडले पोटले आसा 25-25 किलाचे बी अशे पोटले उडयता लोक आनी अक्षरशः घाणी पडला. ते एक्चुली बोर्ड मारला पंचायतीन बोर्ड मारला थंय पण त्या बोर्डाचो कांय व्हॅल्यू ना थंयसर वयल्यान थंयसरूच घाण पडलेली आनी अक्षरशः अशी घाणी की रस्त्यार वयताना ते साफ करपी सकाळचे येता डेली येता ना न्ही तितून तेंचे हें आसा पळय सोसायटी कितें तेंचे ते हेजे ती येता ते लेडीज आसतात ते बायलो पण अक्षरशः थंय घाणी पडलेली आसता ती वतना बरोबर काडून वतना सांजचे परत सकाळी जेन्ना हांव थंय येता केन्नाय पळय तेन्ना पळयता जाल्यार लोक अशे काडून पोटले उडयतात थंयसर आनी अशें घाणी कितें म्हणून कांय समजना लोकांक थंयसर हांवें थंय लोकल एक दोन जाणांक सांगलें आरे तुमी म्हणलें बोर्ड मारला थंयसर आनी प्लस कशें घरांनी लोक येतात गार्बेज व्हरोंक येता थंयसर ओले आनी सुके तो सगळे पण हे लोक खंयचे कोण उडयतात न्ही थंय म्हाका दिसता थोडे शॉपकार बी थंय उडयतात कित्याक भाजी पालो सगळो आसता पळय तो तसोच आसता लोकांच्या घरांतलो इतलो भाजी पालो नासता पण ही घाण पडला पळय ती अक्षरशः तो कुसला बशींतल्यान बी लोक वयतात नाक धरूनच आमी पळयतात थंयसर
हेचेर पंचायतीन कितें तरी फाटल्या तेंपार म्हाका सद्या कितें कॅमेरा लायल्ले ते कॅमेरा आतां काय दिसायना आनी काय ना तेका लागून हांव पंचायती कडेन मागता ते कोण पंच आसा तेंच्यांनी थंयसर ते कॅमेरा लावचो आनी वेवस्थीत कित्याक मेन रस्तो तो आतां थंयसर एक बोर्ड मारला पळय नो गार्बेज झोन म्हणून तेचेर कितें बरयलां की कोण कचरो उडयता ताका 5,000 रुपया फायन आसा पण म्हाका सांग ही 5,000 फायन कोणाक हेंच्यांनी 5,000 फायन दिल्या ही कित्याक कचरो थंयसर दिसान दीस डेली कचरो आसता खूब आमकां ती बोर्ड कित्याक मारला तुमी शोभेक बोर्ड मारला तो 5,000 तेजेर 550 रुपया जर तुमी म्हाका दिसता कोणाक थंयसर हें चलन दिवंक लागतलो तो कचरो उडयता म्हणून तो 5,000 कित्याक कोणाक दाखोवपाक लोकांक तुमी दाखोवपाक फक्त हेजो व्हडलो भर रस्त्यार तुमी तो बोर्ड मारला आनी भर रस्त्यार ती गार्बेज ही तुमकां दिसना म्हणटकूच कोणी आसतलो मरे आमच्या सारकेल्यांक दिसता आनी थंयसरले लोक येता वयता तांकां कांय ना थोडे लोक कितें आतां कोण उलयना आमच्या सारकेल्यांक प्रत्येक फावटी आमी म्हापश्या सुद्दां आमी उलयता आमकां दिसता कित्याक आमी म्हापश्याकार ही घाण पळोवन हें आसा म्हणून आतां कोणी म्हणटलो थंय पावलो मरे टीव्ही ते सांगता दिसता न्ही शेवट घाण ती घाणूच ती तेका लागून हांव हांकां ती बोर्डार ती फायन मारल्या पळय ती फायन तुमी नाल्यार एक तर कट करची नाल्यार तो बोर्डच काडून व्हरचो जेणे करून लोकांक हाडून थंयसर जाय तशें डंप करूं न्ही थँक्यू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मंगळारा कांय वाठारांनी हलको पावस पडलो देखून सुक्या हवामानांतल्यान थोडो वेळ विसो मेळ्ळो पूण फुडल्या दिसांनी चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. खास करून बंगालच्या खाडीचेर सक्रिय चक्रीवादळाच्या परिभ्रमणाचो आमच्या हवामानाचेर परिणाम चालू आसा. IMDन 25 तारीख मेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. ताका लागून पावस पडपाची आनी वादळी परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला आनी पुराय वाठारांत चड व्यापक हलको पावस पडपाची चड शक्यताय उक्तायल्या. पावस पडलो तरी वारें घोळपाची शक्यताय ना, जाका लागून कांय प्रमाणात शांत वातावरण अणभवपाक मेळटलें. पूण चड अशें उश्ण परिस्थिती उरतली. चडशा वाठारांनी चडांत चड तापमान 30 आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस मदीं पावतलें. 25 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. फुडल्या दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय. बिरेस्तारा पावस पडपाची शक्यताय. बिरेस्तारा वारें येवपाची अपेक्षा नाशिल्ल्यान चड उश्ण परिस्थिती. बिरेस्ताचें तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.